difficult tower level 1. Okay. Up is level 2. For level 1 you won't have harness. You don't need a harness. To make it difficult, we can set a timer of 30 seconds. If you finish it in 30 seconds, you can get any activity for free. Okay. But if you don't want timer, all 4 can go together and enjoy. Okay. आम्ही 30 सेकंड वचना ती बरी प्रेशर कसं उतरले रे. Ma'am, you can remove video from. नमी गेल ते 30 सेकंड चॅलेंज 30 सेकंडान कंप्लीट करी जाल्यार ताका एक फ्री मेळटलें खंयची एक्टिविटी. हांव जाल्लें बाबा 30 सेकंडार वचपाना म्हाका भिरांत दिसता. Slowly hand in front, then the back. हांव सकयल्यानूच करतलें. Focus, focus. सो गायज ह्यो आय तुमी एक्टिविटी करपाक भिरांत आहा ती आंगांतली वयतली. हांव फर्स्ट टायम करता. सुशेगाद बॅलन्स बॉडी बॅलन्सिंग कशी गेम. वय माझे Ma'am, body straight door. Yes. सुशेगाद माझ्या पायावर कडकडटा पाय आंगातच थोडी बाकीचे काय नडले येते मातशें सो गायज लायफान एक्सपिरियन्स करून जाय. प्लीज येयाय तुमी बी हिंगा एक फाटी तरी. म्हाज्या कडल्यान येवपाकूच जाय. नमी तू कशें गेल रे. सो गायज इट्स यो आया तुमी बी प्लीज ट्राय करपा. ते आसताय सकयल आसताय ते तुमकां धरपा तेंगे सेफ्टी गार्ड्स आसताय धरपा. इफ तुमी पडल्या बाहीन कांय जावपाना तुमकां कित्याक ते सकयल रावताय तुमकां बॅलन्स करपा. Yeah, easy असं. फर्स्ट हा तो मातसो हार्ड गो इजी हेंचे चलपा दिसता. हेचेर पास बी वचोंक मेळटा. ते मातशें हाता हय तशें सुशेगाद. कोत्ता तेन्ना सकयलचो ऑफ ना जस्ट टायरांकूच चोवन कराय कित्याक सकयलचो जाल्यार भिरांत दिसता आनी मातशें गिरिनस जाता. सो टायरान चोवनून चलपाचें ना तुगे खंयचो स्टेप आहा पळय तोच फॉलो करपाचो. सकयलचो ऑफ ना. सो गायज इट्स यो लास्ट आहा न्हू तो मातसो स्कॅरी आहा बट तुमी करतली. जर ते सकयल उब रावताय धरपा ते. मोबाईल घेवपाक येता. म्हाजो मोबाईल घे. म्हाज्या बॉयसान हांव म्हाजो मोबाईल घेवन तुजो काडपाक घेता. ते हँडल करता सो ते हालना बी सकयल भितून एकदम ते सकयल धरता न्हू तेका लागून ते हँडल करता धरताय ते.
Last two. Thank you so much. So guys, बरे एक्सपिरियन्स आला आमगेले. एक्सपिरियन्स सुपर आले, बरे दिसले. किंवा वाश दिसले करून बरे दिसले मग. सो त्याने बी फर्स्ट टाइम, हांवें बी फर्स्ट टाइम, आनी त्याने बी खूब सपोर्ट केला आमगेला. आनी म्हाजो व्हिडिओ बी तोच काडटा, ओनर आहा तोच काडटा. सो काडटा. ओके, मागीर मेळटा. सेकेंड आतां वयर वचपाचें. सो आमी नेक्स्ट लेवला वयताय, इथे वयल्यान करपाक. सो हांव आनी फर्स्ट वयता बिना आसतना. बिरान जायचो मागे चोगली. नाका कशें दिसत सकयल चोयले आनी ते आपण येतले त्याच्या भायर. हय, गोट दोऱ्या पांयांचेर पेज घाल. एवरी पांयांचेर पेज घाल. ते इजी आसा मॅम. हांवें केन्ना अशें हायटीर केन्ना वचना. फर्स्ट टायम हायट. ओके. सो गाय मागे फर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हाका काय खबर यो दोनों को निकालो हां वीडियो. Very good. So guys, my experience मागे शेअर करता. आता सध्या जीव आतीना मागे सांगता. Okay, wait, everybody look here. Very nice. Continue. Welcome. येता हांवें कंप्लीट केलें. आनी मागीर एक मिस्टेक म्हणल्यार हांवें न्हू मोच घालूना. सो तुमी हिंगा येताय जाल्यार न्हू कंपल्सरी मोच घालून या. मोच घालून येयी जाल्यार तुमकां ग्रीपूय बऱ्या पडटली. आनी आमी मोच घालले जाल्यार दिसलें ना हांवें कित्याक पांयाक ग्रीप येवपा. सो मातशें तो वायर न्हू तेका लागून मातशें दुखोलें. सो एकदम बरें आहा, एक्सायटेड आहा. भिरांत बी काडूंक बी जाय न्हू जाल्यार हिंगा यो. तुमगे भिरांत ऑटोमॅटीक वयतली हें सगलें करून. हांव जाल्यार हॅप्पी.
व्हेरी एक्साइटेड ऑल्सो. विचारया कशें आसलें काय, कशें आसलें गो? बरें दिसलें? एक्सपिरियन्स बरो आहा? फर्स्ट टायम केलें न्हू? कासर जाल्यार वयर म्हाका दिसलें हांव कोण ना देंवता अशें जालें ना कोतो म्हणून फायनली केलें. सो व्हिडिओ 2 भागांनी बी अशें कितें कोत्तलें आहा. सो आतां आनी लोक खूब येयला आनी म्हाका ते ओनराच्या चेड्यान न्हू म्हळ्यार तो ओनरूच जालो न्हू तेणें खूब हेल्प केला व्हिडिओ शूट करपाक. सो थँक्स टू हिम ऑल्सो. थर्ड एका चोया कशें जाता तें. सायकल हा ती हांव करपाक तूं कॉन्फिडन्स ना भिरान दिसता. सायकल फाटल्यान एक्टिविटी माकड जावपाक ना. माकड कशें रे बाबा. शिशील अशें हे सेकेंड अशें वचपा ते रोलराचेर. गोट चलत रावपाचें. उबे राव, स्ट्रेट राव. चल हाथ ऊपर कीजिए उसको ऊपर. स्ट्रेट राव. रोलर कोस्टर वचपाचें. आमी आनी ते गेला आनी हांव आनी ते वयतले तरी पूण ते आनू म्हणून असो कायला पेरान आनू म्हणून वचपाक. ओके एकलें जाल्यार म्हाका हायटीचेर कांयच जायना. सो चोया ऊपर रखिए पैर ऊपर. चढ़िए उसमें. ओयर पागल. सो गायज तेका एकले धाडले म्हाका घोवयोवपा लागल्यो. सो तेका एकले Same. You have to keep walking. Now it will be more easy because you don't have to coordinate with anyone. गायज ते रावंड आहा न्हू तेजेर हांव येयलें. म्हाका खबर आहा म्हाका जायना. हायटीचे प्रॉब्लम आहा म्हाका घुंवो येवपाक लागल्यो. सो तेका लागून जाल्यार हांव देंवता. त्या सायकलिंगाक भायर हांव वचना तेका लागून म्हाका घुंवो येता रोखड्यो. हायटीचे मातशें आहा म्हाका हें. तेका म्हाका एकल्याकूय धाडलें. आतां नेक्स्ट आहा ती येची वचली. अशें बसपाचें सांगलें वच म्हणलें तें हानसाचेर अशें. घुंवो येता आजुनूय जायना म्हाजें सारकें. तशें जाम पडलें सारकें. बस आनी पावले ते